प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवूर वोड 5 ते 13 पर्यंत 5 to 11 to 13. आनी आतां आमी देवाचें उतर बरे भाशेन आयकोया. आणि ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात, आनी हो मोदयांनीत ताचेशी वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णें दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून चडला आनी ताका वाडोवंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी त्या मनशान भितरतान अशी जाप दिली, म्हाका त्रास दिनाका, आतां दाराक केळी घाली आनी म्हजी भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागोटीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी देव तुमकां दितलो, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा, आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. मासली मागतो आपल्या पुताक मासलेचे सुवातेर एक सुरोप दित तसलो तुमचे मदें कोण बापूय आसा जायत? वो तांती मागत जाल्यार बापूय ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटूय जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणो जाल्यार त्या होवन कितलो अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी कितें शिकता? आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून कितलो लोक देवा कडेन मागणें म्हणटात, देवा तूं कित्याक म्हजें मागणें आयकनाय? आनी मागणें आमी करीत आसता, तेज करीत आसता, नोवेनां करीत आसता, खूब मागणें करीत आसता, आनी तेज्या उपरांत आमचे मागणें केन्ना देव आयकना जाल्यार आमी देवाक पासून शेणटा, आमचो भावार्थ कमी जाता. आनी तेज्या उपरांत भाव भयणीनो आमकां मागणें नाका, आमकां कसलोच आमकां इग्रोज नाका, आमकां कसलें देवस्पण नाका, आमकां कांयच नाका, आनी आमी एकदम दुखी भरीत जाता. आनी आमी सजमता हें जें आमचें क्रिस्ती धर्म जो आसा, वो क्रिस्ती जिवीत जें आसा, एकदम आगोट आमकां जियोवपाक. पूण आयज भाव भयणीनो, हें जें शिवर्तमान आमकां पयलीं सजमणी मेळोवया आनी पळोवया आमचो देव इतलो काकूतकार, इतलो मोगाळ. आयज ती वोपार जी घालता, तो म्हणटा एक मनीस आपल्या आमिगा कडेन भितर वेता रातचो आनी ताच्या दारार मारता आनी म्हणटा, एकलो म्हजो कोण पयसुलो आयला, म्हाका 3 उणे जाय, कित्याक म्हाका तांकां कितें दिवपाक कांय ना. आनी जो ताचो आमीक तो भितर न्हिदला आपल्या फॅमिली बरोबर, ताणें दार बंद केलां, तो म्हणटा, म्हाका त्रास करिनाका आतां, कित्याक हांव आतां न्हिदलां आनी म्हाका आतां कसलेंच तुका आनी कांय दिवपाक जायना आतां ह्या वेळार, तूं केन्ना दुसरे फावटी ये. तो आमीक जो दारा कडेन आतां कितें करता, तो खटखटायता दाराक, आनी त्या उपरांत हो जो आमीक तिचो आहा तो जाणो की वो वचना म्हणून तो उठ्ठा आनी ताका ते उणें दिता आनी ताचें काम जाता. आनी भाव भयणीन ताका उणें मेळोवपाक, त्या मनशाक उणें मेळोवपाक कितें करचें पडटा? ताका खटखटाय पडटा दाराक, ताका थंयसर रावचेंच पडटा, पोत्तून पोत्तून ताचो आवाज दिवचो पडटा. आनी तेज्या उपरांत तो जो भितर आसा ताचो आमीक तो म्हणटा, तो थोकता, तो म्हणटा मनीस वचना, तो मनीस वचना. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागोटीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांडेक लागून ताका गरज ती काडून दितलो. भाव भयणीनो, कितें पळय जेजूची उतरां कितें म्हणटा तो म्हणटा, तो मनीस इश्टागोटीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांडायक लागून ताका गरज तें काडून दिता. भाव भयणीनो,
जेन्ना आमी आयज ही वोपार शिकता, आमचो देव असलो न्हय की आमी फकत तिचून मागणे करीत आसूंक जाय ताका थकोंक जाय. आमी इतले मागणे करूंक जाय सगळे आपल्या आमच्या आमिकांक, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या फामिलीक, सगळ्या संवसाराक सांगूंक जाय, करात मागणे. तो देव आयकतलो आमचे मागणे. कित्याक ह्यो वस्तू आमी आयकता पोन्न्या करार लोक जमा जातलो आनी ती मागणी करतले आनी देव आयकतालो असली मागणी. आनी असल्यो वस्तू आमी आयकून आतां आमी नव्या करारचे भुरगीं अशेंच करतात. भाव भयणीनो, असल्यो वस्तू करपाची गरज ना. कित्याक भाव भयणीनो, जेजून आमकां खुर्सार सगळें काबार केलां, सगळें संपादलां. फकत आमकां जाय भावार्थाचे उतराचेर. जेन्ना आमी ताचे उतराचें उतर घेता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी देवाक आर्गां आनी वाखाण दिवन ते मागणे करता, त्याच वेळार आमचे मागणे देवान आयकले. केन्ना? जेन्ना आमी भावार्थाचे मागणे केले. भावार्थाचे मागणे म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवाचें उतर म्हणटा की सगळें ताणें संपादलें. जें आमकां जाय तें ताणें जेजून घडोवन हाडलें. भाव भयणीनो, एफेसकारांक जेन्ना सान पावलो चीट बरयता, पयलो आबीस 4 वोड 3 आनी 4 म्हणटा, तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा आमी खरेंच सुभागी. कित्याक? आमच्या सोरीच्या बापान आमकां सगळ्या देणांनी भरल्या. भरचो ना, देण्यांनी बोलल्या, सगळे बेसांनी दिल्या, सगळें केलां. आनी आमकां तें आपणाक जाय जाल्यार फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिवन आमी आपणाक जाय. देखून भाव भयणीनो, जें आमकां जाय आमच्या जिवितांत, आमकां पेकोवणी जाय, आमकां पयशे जाय, आमकां कितें जाय दादोसपणेचें, जें आमच्या फायद्याक तें, आमच्या बऱ्याक तें, आमी फकत देवाचें उतर घेवंक जाय आनी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवन आमी तें आपणाक जाय. पूण कितें घडटा? आमकां ह्या उतराची समजणे आमी समजता की देव एका मनशा भाशेन ताका पोत्तून सांगचें पडटा, ताका पोत्तून मागणे करचे पडटा, हजार नमान मोरये म्हणचे पडटात, इतले 12 सुंकरार 13 ब्रेस्तार करचे पडटात, इतली नोवेनां करची पडटात, इतलें देवस्पण करचें पडटा आनी तेज्या उपरांत देव आयकतलो. ही चूक जाता आमची. गरज ना भाव भयणीनो आमकां इतले मागणे करपाक. गरज जाय आमकां फकत भावार्थ दवरपाक जेजूच्या उतराचेर. आनी जेन्ना आमी जेजूचें उतर भावार्थ दवरता आनी जेन्ना ते मागणे आमेन म्हणटा, आमेन तें आमच्या जिवितांत तें घडा पडसून आमी फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय. कित्याक तें जावन आसा आमचो भावार्थ. जेन्ना आमी भावार्थ दवरता की जेजून आमचे मागणे आयकले, आमी आमेन म्हणलें त्या उतरा वरवीं, आतां तें आमकां आमच्या जिवितांत येवच्या पयलीं आमी फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय. हें सर आमी फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय देवाक. कित्याक? जेन्ना आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता भाव भयणीनो, तें आमी आमच्या मनान आमी शांती दवरता. कित्याक आमी जाणो की आमचो भावार्थ आमकां तें जें आमी मागणें केलां तें आमकां घडोवन येतलें म्हणून. कित्याक त्याच वेळार जेन्ना आमी मागणें केलें, जें जेजून घडलें तें आमकां जिवितांत आमकां फावो जालें. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर, ह्या शिवर्तमानाचेर, ह्या जी वोपार जेजून दिल्या हाचेर आमी वाचुया, नियाळ करुया परतून आनी आमी आमच्या देवाक, आमच्या सोरीच्या बापाक जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशी आर्गां आनी वाखाणणी दिवया. कित्याक ताणें सगळें आमकां बरें केलां म्हणून, हें सगळें दादोसी मेजाचेर भरून दवरलां म्हणून, हें जें जेवण दवरलां आमकां, फकत आमी आमच्या भावार्थ वरवीं तें घेवंक जाय आनी तें आमी आमच्या जिवितांत आपणाक जाय. ही सजमणी आमकां बरी भाशेन मेळोवपाक आनी आमचें जिवीत एक भाशेन भावार्थी भाशेन एक क्रिस्ती जैतिवंत जिवीत जियोंक आयज आमी फुडें सरोया, ह्याच्या उतराचेर नियाळ करुया आनी खरेंच आमच्या सोरीच्या बाबाक मोहिमा वाखाणली आनी ताचें उतर गाजोवंक आख्ख्या संवसारांत सगल्यांक आमची घोवायकी दिवंक की कितलो मोगाळ देव आमचो, कितलो काकूटकार देव आमचो, ही सगळी बरी खबर दिवपाक आमी आयजतान फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव आडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आयज आवडयतां.